या संसारांत हांव आसतना मुझे खातीर जेजू जियेतना बेना म्हाका दुख ना म्हाका हर एक दीस आनंद म्हाका या संसारांत हांव आसतना मुझे खातीर जेजू जियेतना भेना म्हाका दुख ना म्हाका हर एक दीस आनंद म्हाका वारें जावं वादळ जावं लारां येयल्या रे मुझे संगी जेजू आसता भेना म्हाका वारें जावं वादळ जावं लारां येयल्या रे मुझे संगी जेजू आसता भेना म्हाका दर्याची लारां थंड केल्लो जेजू संगी आसता भेना म्हाका दर्याची लारां थंड केल्लो जेजू संगी आसता भेना म्हाका जय जय जेजू वंदन जेजू होकळाप तुका जेजू मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी सदो काळ 25वो आयतार संभ्रमता हे मिसाचें बलिदान हांव प्रत्येक तरान भेटोवन दिता कोविड कारणा निमती मिसा बसोंक जायनातल्या खातीर क्वॉरंटायन जावन घरा आसच्या खातीर आस्पत्रेंत आसच्या खातीर पिडेशिडे निमती भलायके निमती मिसाच्या बलिदानाक इगर्जे बसोंक जायनातल्या तुमच्या तेसावा खातीर तुमच्या भलायके खातीर विशेष बाबान देव तुमकां सुटका दिवं दी भलायकी दिवं दी तुमची तेसावा आयकून आशिर्वादीत करूं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार हांव मागतलो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या आसमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्वेस्पर म्हणटा म्हज्या गरजेचो तारो तो हांवसो कसल्याय कश्ट दुखी मध्ये ताणें म्हाका उलो मारल्यार हांव तांच्या उल्याक खान दितलो आनी सस्नाक तांचो धनी जातलो आमचो तारो तो सोडवंदार जेजू जावन आसा आमच्या कश्ट आंकाता मध्ये आमकां जैत दिवचो देव जेजू जावन आसा त्या खातीर त्या जेजूच्या नांवान आमी हांगा सांगाता जमल्या आमची अस्कताय आमी वळखून घेवया आमची पथकां आमी रडया दूख धरया पश्चाताप काळजान हें पवित्र बलिदान पवित्र रिती भेटोवंक वांटेली जावंक आमकां आमी तयार करया आमी पथकी आनी अस्कत म्हळ्यार वळखून सांगाता म्हणया हांव पथकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या बसोन देवान सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां सस्म्याच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर महिमा 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 देवा उन्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा
सर्किंचाराया सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तू वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेविये तू संसारांचे पाप काढताय आमचे कापूट कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमीन 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 प्रार्थया देवा आमच्या बापा पवित्र समर्थीची सगळे नेम तुवे तुझ्या निपेल्याच्या मोगाचे तारायले आहे तुझ्या आज्ञा पाळून ससण्याच्या जिविता पावोको आमका फावो कर आमच्या सुमिया तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ता वरवे तो करू देव तुझे सगळे पवित्र तुझेपणा जियेता आणि रसवट सलयता ससनाच्या ससना आमीन जाणवयाच्या पुस्तकांतले वाचप कोठे मनीस आपणा इतल्याक म्हणतात प्रामाणिक मनशा पास मांडूया कित्याक तो आमकां हरकत जाला आणि आमच्या सालीक तो आड रावता धर्मशास्त्रा विरोध केल्ल्या पथकां खातीर तो आमचेर आरोप लायता आणि आमकां मेळिल्ल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पथकां खातीर तो आमकां गुन्यांवकार करता तशी उतरां करिंकी म्हूण पळोवया ताका कितें घडटलें म्हणून सोदून काडया जर तर प्रामाणीक मनीस देवाचो पोतू देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मनाच्या हातांतलो ताका निवारतलो आत्मानांनी आनी वळवळांनी ताची परिक्षा करया अशें ताचें लीनपण आमकां कळीत जातलें आनी ताची सुस्मिकाय आमी पारखितल्या लजेच्या मरणाचें फर्माण ताका दिवया कित्याक आपणाक देव पावतलो म्हणून ताणेंच आमकां सांगलां देवाचे उतर हे देवाचे ओडुपकार श्लोक सर्वेस्परस म्हज्या जिवाचो राखणो सर्वेस्परस म्हज्या जिवाचो राखणो तुज्या नांवाच्या पदवेन म्हाका निवार देवा तुझ्या बोळान म्हाका नीत कर दी म्हजे मागणे आयक देवा म्हज्या उतरांक कान दी सर्वेस्परस म्हज्या जिवाचो राखणो गर्वे मनीस म्हजेर उपराटल्यात दारूण मनीस म्हजो जीव काडून सोदतात देवाची तांकां कांयच परवा ना सर्वेस्परस म्हज्या जिवाचो राखणो देवूच म्हजो आदार सर्वेस्परस म्हज्या जिवाचो राखणो हें हांव जाणा देखून दादोशी मनान हांव तुका यज्ञ मेटयता आनी तूं भोव कोण व्हडो म्हणून तुका वाखाणटा सर्वेस्परस म्हज्या जिवाचो राखणो जाकोबाच्या पुस्तकांतलें वाचप भोव मोगाचें न्हू जंय मोसोर आनी अभिलाशा आसा थंय अक्रम आनी हयेक अणविकरणी आसा पूण वयर जावन लागता ती जाणवाय पयल्या सुवातेर नितळ सांगात समाधानाची भोळी सुदारसून व्हरतात आसली दयाळेन भरलेली बऱ्या करण्याचे फळ दितली आनी पक्षपात आनी कपटीपण नातलेली जी कोण समाधान सोदतात ती समाधानाचे बी ओंपून नितीवंतपणाची फळां लुंतात तुमचे मध्ये लढाई आनी झगडें खंय जावन उपसता तुमच्या कुडी विश्वा भितर झुज म्हणटल्या पोट्या वडण्यात हांव नैवे
तुम्ही आशेता ती वस्तू तुमकां मेळना देखून कोणी करूंक सयत तुम्ही तयार तुमकां कठीण आशा भोगता तरी पूण तुम्ही आशेतात ते तुमकां मेळना त्या पासून तुम्ही झगडटात आनी लढाई करतात तुम्ही आशेतात ते तुमकां मेळना कित्याक तुम्ही मागिनात वा तुम्ही मागतात जावये पूण तुमकां मेळना कित्याक तुमच्या कुशलायेक लागून आडीराद्यान तुम्ही मागतात देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार हालेलुया 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 आमच्या सुबे जेजू ख्रिस्ताचे महिमेन भागीदार जावचे खातीर आमचे सुवार्ते मुखांत देवान तुमकां आपोवणें दिला हालेलुया 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 सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया जेजू आनी ताचे शिष्य गलिलियांतल्यान उतरतले वेतात ते कोणाकच सकळी जावचें ताका नाका आसलें कित्याक ताच्या शिष्यांक तो शिकयत अशें सांगतलो मनशापुताक धरून लोकांच्या हातांत दितले आनी ते ताका जिवेशी मारतले पूण जिवेशी मारतस तिसऱ्या दिसा तो जिवान उठतलो पूण ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना आनी ताचे लागीं विचारूंक तांणी धैर्य घेतलें ना ते कफरनाहूम येवन पावले आनी घरा पावतस तुमी वाटेर कितें तर्क करीत आसल्यात म्हणून जेजून आपल्या शिष्या लागीं विचारलें पूण तांणी जाप काडली ना कारण तांचे मदें कोण वड म्हणून वाटेर आसतना तांणी एकामेकाक तर्क केलें तेव्हा तो बसलो आनी बारांक आपणा सरशी आपोवन तांचे लागीं म्हणालो जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता तर ताणें सगळ्यांच्या केली मावणो जायचो आनी सगळ्यांचो सापर जायचो उपरांत एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदेंत ताणें उबो केलो आनी ताका पोटलून धरून तांचे लागीं तो म्हणालो जो कोण आसलेल्या भुरग्याक म्हजी नांवी घेता तो म्हाकाच घेता आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्ही पगार म्हाका पाठयल्याक घेता देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गां तुका सुमियान जेजू वगळाप तुका सुमियान जेजू महिमा तुका सुमियान जेजू जेजू क्रिस्त दी मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या जिवितांत आमकां एम्बिशन ह्या एक उद्देश आसचो एम या महत्वाकांक्षा म्हणटा आमी आशा आसची सूख न्ही पूण ती सूख जाता केदाळा मोगा आनी सेवे विरोध वेता केदाळा ती सूख जाता our ambition if it goes against love and service then it is wrong ambition in itself is not wrong आमका एक ambition असता एक आशा असता एक उद्देश असता जिवितांत कितें म्हणी जायचें म्हणून पूण कितें म्हणी जायचें जाल्यार कशेंय हांवें कितें म्हणी जावंक जायना I can never become somebody as I like or any other way. There is one way, that way is love. मोगा वरवीं हांव कितेंय जावंक साद आसा पूण मोग सोडून सेवा सोडून हांव कितेंय जावंक आशेता हांव यशस्वी जायना हांव सोलवता अशा वांचलांत आमी आयकता जेजू हांगा दोन भाग आसात ताच्या वांजलांत गलिलियांतल्यान ते उतरतले ते वेतात कोणाक
आलसकळी जावचें ताका नाका आसलें कित्याक ताच्या शिसांक तो शिकयत अशें सांगतलो खरये कोटी जेजू तांकां उगडापें करतलो मनुष्यपुताक धरतले लोकांच्या हातान दितले आनी ताका जिवेशी मारतले जिवेशी मारतच तिसऱ्या दिसा तो जिवांत उरतलो ताची एक जिविताची जिविताचो शेवट ताणें पावोस जाय जाल्यार ही वाट ताका आसली ती वाट जावन आसली लोकांच्या हातान पडची जिवेशी ताणें ताका मारचें आनी तिसऱ्या दिसा तो जिवांत उरचें हे सत शिसांक तांकां समजोवंक जावंक ना पूण ह्या उतराचो अर्थ जालो ना आनी तांचे लागीं विचारो की तांणी धैर्य घेतलें ना ते कफरनावाक येवन पावले अशें चलून येतना कफरनावाक येवन पावले आनी घरा पावतच जेजू कळी जालें ती वाटेर आसतना तर्क करतले तर्क कितें म्हळ्यार 12 जाणां शिस आसात ह्या 12 जाणां शिसा मदें एक तर्क आयलें आमचे मदें श्रेष्ठ कोणगी म्हणून आमचे मदें वरतो कोणगी म्हणून आमचे मदें पयलो कोणगी म्हणून पळया थोड्यांक पयले जावचे आशा महत्वाकांक्षा म्हणटात आमी जावं बरो खंयच्याय प्रोग्रामाक गेल्यार तांकां पयली बसका जाय पयले जागे जाय जिसुनाच्या विशयान भारी शिकोवण सांगला फारीजेवांक शास्त्रांक सांगतना तांचे बरी जायनाकात पयले जागे विसी नाकात तुमी तुमकांच कालतेकार घेया तुमी सादी जाया तुमी ह्या संवसारान चिंतले बरी चिंतूंक वचनाकात देवान चिंतचे बरी तुमी चिंता जाल्यार ह्या शिसा मदें आपणान पयलो कोणगी म्हणून त्या खातीर पळया जकोबानी जुवांची आवय ती आयिल्ली ते इसारूंक तांकां एकल्याक उजव्याक एकल्याक दाव्याक म्हळ्यार जावं बरो आंतरीक तांचे भितर जावं बरो थोडे देसी सिद्धी आसता आनी तूं ह्या जागा पैकी पयलो कोणगी या मुखलो कोणगी मुखार कोणगी म्हणून जावं बरो बिरगज पॅरिश कावन्सिलांत आसता हांव नासतना बिरगज चलना हांव पयलो ह्या इगर्जेंत थोडे बिरगजी घेतेस थोडे इंट्रोड्यूस करचे आसा हांव हांगा पॅरिश कावन्सिल सांगलो जावं बरो नो प्रॉब्लेम हांवें तुजे कडेन विचारूंक ना या तूं बिरगजीचो खूब मातसो सांगलो हांवें सक्कड पण आमकां भाव पडत कितें म्हळ्यार आमी खंयच्याय एका विशयाद्वारे आमी कोणगे म्हणून सांगोवंक आशेता अत्रेक हांव गरजना कित्याक आमच्या जिवितांत आमकां आशा आसची बरी पूण आशा ती खोटी जावंक नजो आज आमी तर्कान पडोंक नजो आमकां भावार्थ सकडांक आसा एकच भावार्थ तो जेजू ते भावार्थ तो क्रिस्त ते आमचो भावार्थ ह्या भावार्थांत आमी जियेत आसतना आमी सकड देवाची भुरगीं वाटिकन दुसरी महासभा एक बरें टायटल दिता वी आर ऑल पीपल ऑफ गॉड म्हळ्यार देवाची परजा ऑल पापसाहेब कार्दिनाल आर्चबिशप गोवळी मनियारी सकड लोक देवाची परजा जावं ताचे भितर आमकां विविध नमूनेची सेवा आनी त्या मोगाद्वारे सेवा करूंक आमकां आपोवणें दिलां ती आमची उडविकाय भोगूंक न्हय आमचे ओडपण दाखोवंक न्हय बगार मोगान सेवा करूंक आनी जेजू आज तांकां सांगता तुमी वाटेर आसतना कितें तर्क करतले आतां पूण तांणी जाप काडली ना तांकां कळ्ळें तांची चूक कारण तांचे मदें कोण ओड म्हणून वाटेर आसतना तांणी एकामेका तर्क केलें एका फिरगजीन विगार आनी काजूदोर आसतना कोण ओड घे म्हणून काजूदोर घे विगार घे म्हणून थोडे प्रॉब्लेम सेमिनारीन ती असल्या जाग्यांनी सिनियर ज्युनियर काही तुमी पळया तुमच्या इन्स्टिट्यूटांनी कॉलेजींनी कित्याक रॅगिंग चलते आसा आपूण ओडू तुमी आयिल्ली मात्र तशें मतींत आसूंक नजो तो बारांक आपणा सरशी आपोवन म्हणालो 12 जाणांक शिसांक आपोवन म्हणालो जर कोण आपलो पयलो जावन अपेक्षिता तर ताणें सगळ्याच्या निमाणो जायचो पण जेजूशेनी पयलो जावंक अपेक्षिता ताणें सगळ्याच्या निमाणो जायचो आनी सगळ्यांचो साकवर जायचो कोण सगळ्यांच्या निमाणो जाता कोण सगळ्यांचो साकवर जाता तो पयलो जाता जेजून पळया त्या 12 जाणां आपोस्तलांचे पांय धुले तो सगळ्यांची ताणें सेवा केली साकवर जालो
आनी थंय तो निमाणो जालो 12 जाणांक ताणें मुखार बसयले निमाणो जाल्लो तो सोबी पयलो जाता उपरांत तो एक ल्हान भुरग्याक आपोवन ताच्या मदेंकार ताणें उबो केलो आनी ताका पोटलून धरनान तांचे लागीं म्हणालो जो कोण आसा त्या भुरग्याक म्हजे नांवें घेता म्हळ्यार ओडकोण आसले व्यक्तीक मात्र न्ही समाजींत दुबळी धाकटी निराधारी ह्या संवसारांत अनिती गोळा गन्याय गोळा जाल्लो लोक असले लोक असल्या भुरग्या बरी आनी एक तुमचें मोत भुरग्या बरी जायसै भुरग्या ते कसलें कपटपण आसना ते डिपेंड जावन आसता आवयचेर बापायचेर या तांच्या कुटुंबाचेर तशेंच तुमी म्हजेर हुंदून रावत जाय तुमी तुमच्या सत्तेचेर न्हय तुमच्या बळाचेर न्हय त्या खातीर जकेरिया प्रवादीच्या ग्रंथान देव जेरुबाबेलाक सांगता तुका जैत मेळटलें तुज्या बळान न्हय तुज्या सत्तेन न्हय बगार म्हज्या पवित्र आत्मेच्या बळान तो पवित्र आत्मो आमकां चलयता जो कोण असल्या भुरग्याक म्हजें नांवें घेता तो म्हाकाच घेता आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्हय बगार म्हाका पाठयल्ल्याक घेता म्हाका पाठयल्ल्या बापान त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीन आमी पळयता एक व्हडू जैतवंत रूप जाय जाल्यार ताची पाळां गोड आसा जाय तशेंच आमी क्रिस्तांतय जैतवंत जाय जाल्यार आमचो भावार्थ गोड आसा जाय हांगा भावार्थ मागण्या जिवीत मोगाबरीत सेवा भोगसाणें विधेयपण हें सकड आमचें तें सादें जिवीत आमचें तें आसा जाय हांगा पयलो जावं काशे असो साकर जावं दी सेवा करूं दी वही मोगाच्या भाव भयणीनो सबार पोटी आमकां आशा आसता जावं पुरो अधिकाराची आशा सबार पोटी म्हाका मेळटना याजाक भाऊ या दुसरे विचारता तूं कितें जावन आसा DSCCन तर हांवें कुशले संच्या एक याजाक जावन आसा न्ही याजाक कळीत आसा आमकां काल तुका जावं द्रव्य पिरगजीत विगार जावन आसा तितलेंच न्ही मागीर हांवें म्हळें म्हाका विगार जावचे म्हज्या लोक ऑप्शन्स वर ते आशिर्वाद म्हाका मागीर आसा दिसकोला ते सकड आसा ते विसाव हांवें ते मुखार घाली जाय म्हणना हांव एक याजाक क्रिस्ता खातीर म्हणजे जिवितांत दुसऱ्यो खंयच्योय आशा आसच्यो न्ही थोड्या तेंपार हांव रेतीर दिवंक वता आसतना आमी उलयते आसले हांव दोग मालगड्या पात्र्या बसले आमी आमचे रिट्रीट पंगड आसले आमी इतलेंच उलयतना सरकाराचो अशें तमाशे करून उलयतना सरकाराचो तेकलो उजव्याक एकलो दाव्याक म्हणटना आनी त्याच ताका बारी एक जाणवाय बरी जाप दिली आमकां दाव्याक आनी उजव्याक नाका जेजू सांगता आशेंच आमचें भाग जेजूचो आज भावार्थ आमचें भाग भावार्थ आमचें दिरवें हांगा तर्काक हांगा कसल्याच अधिकाराक हांगा कसल्याच मोसराक हाग्याक हांगा अवकाश ना तेणे जेजू सांगता पयलो जावं पळो तूं आशे नाका तूं निमाणो जा तूं सादो खालतो बोळो जा कणवळेचो जा आनी तुका देव पयलो करतलो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी पळोवचें जाल्यार जॅकोबाच्या पत्रांत आनी आयच्या ह्या वांझालाक भारी एक लक्षिलो एक बांद आमी पळयता जंय मोसोरो आनी अभिलाशा आसा थंय अक्रम आनी हर एक अणविकरणी आसा खंय मोसोरो आनी अभिलाशा आसा थंय अक्रम आनी हर एक अणविकरणी आसा त्या खातीर पयलो जावंक आसतना तुजे ते मोसोर येवंक पुरो अभिलाशा येवंक पुरो अणविकरणी तूं करूंक पुरो वा पाड ह्या दुसऱ्या वाटेन तूं अधिकार बळसूंक पुरो पूण आमकां कितें जाय वयर तावन लागता ती जाणवाय पयल्या सुवातेर नितळ आज आमकां वयर तावन लागता ती जाणवाय देवाची जाणवाय ती नितळ सांगात तास समाधानाची बोळी सुदारसून व्हरतात आसली दायगड्यान भरलेली बऱ्या करण्याचें फळ दितली त्या खातीर आज आमी कितें मागूं जाय वयर तावन मेळटा ती जाणवाय तुज्या देण्यानी आमकां बळवंत कर वय तुज्या फळांनी आमकां बळवंत कर सैतानाचे सत्तेत जैत सोडू तुजी कृपा लाभोय आमकां जाय ती जाणवाय पवित्र आत्म्या मोगार पवित्र आत्म्या देवो ये देवा वेगीस ये देवा आमच्या
काळजा ती सणवा येतना आमकां समाधान गोळेपणो सुदार स्मृती दुसरी सकत दयाळाय बरे कर्ण्य करूंक साथ जातलें आनी पक्षपात आनी कपाटपण नासलेली सणवाय त्या खातीर आमी सगळ्या लोकां खातीर ह्या संवसारांत कपटपणो आमचे आसूंक नजो तशेंच पक्षपात आसूंक नजो जी कोण समाधान सोदतात ती समाधानाचे बी ओपून नितीवंतपणाची फळां उरतात सो समाधान उमतात ती समाधान लोवतात म्हळ्यार समाधानाचे आशीर्वाद नितीवंतपण तांकां मेळटा आनी मुखार सो सांगता कित्याक आज तर्क झगडें तुमचे मदें उपजोवचें तुमचे मदें लढाई आनी झगडें खंयतावन उपसता तुमच्या कुडी विश्वा भितर झूज म्हणटल्या कोट्या वडण्यान तावन न्हय म्हळ्यार आज तर्क केल्यात आनी शिसांनी त्यो कोट्यो वडण्यो आशा कोट्यो आशा एम्बिशन आमकां दुसरें खंयचें नाका म्हाका कितें म्हणी जाय जाय म्हूण आशा झुजू म्हणटल्या कोट्या वडण्यान तावन न्हय तुमी आशेता ती वस्त तुमकां मेळना देखून कुणी करूंक सयत तुमी तयार कोणाचें नांव पाड करूंक तयार अपप्रचार करूंक तयार आरोप घालूंक तयार नाका जाल्लें सांगूंक तयार थोडे दिस आदी एका कॉलेजीन फामाद कॉलेज पेपरार वाचलें चेन्नईंत थंय त्या आमच्या जेजुइतांचें कॉलेज थंय त्या एका टिचरीन बऱ्या तरान वावर करूंक ना चिंता तिका डिप्रमोशन केलें कामांतलें काडूंक ना पूण जाल्यारय तिणें कितें केलें ते ह्या जाग्याचेर बलात्काराचो आरोप घालो आनी कोर्टान सांगलें तुमी ड्युटी सोमा करनातल्या वेळार कितें करनातल्या वेळार ती जबाबदारी त्या एका मुखेल्यान घेतल्या जाल्यार असो आरोप करची चूक आज बेश्टे आरोप करतात बेश्टे आरोप करून मान उगडावंक पडयतात नांव पाड करून पडयतात कित्याक म्हळ्यार आज सकड घडये भितर व्हायरल जावन सोडटा ह्या कोरोना व्हायरल जाल्ल्या बरी आज आमचे सोशल नेटवर्क व्हायरल जाता व्हायरल म्हणली पिडा आनी एक घडये भितर सगळ्या संवसाराक सतकळीत नासतना सांगचें करच्यो धाडच्यो मेसेज्यो आमकां आमचें बरेपण नाश करतात देखून तुमी आशेता ती वस्त तुमकां मेळना देखून कुणी करूंक सयत तुमी तयार नांव पाड करूंक सयत तयार अवमर्याद करूंक आरोप घालूंक सयत तयार तुमकां कठीण आशा भोगता तरी पूण तुमी आशेता ते तुमकां मेळना त्या पासून तो तुमी झगडतात आनी लढाई करतात तुमी आशेता ते तुमकां मेळना कित्याक तुमी मागिनात जो पळय तुमी मागता जर तुमकां मेळना कित्याक तुमच्या कुशालयांक लागून पाड इराद्यान तुमी मागतात आज आमचो मागचो इरादो सारको आसा जाल्यार देव आमच्या मागणें आयकना इरादो सारको ना जाल्यार देव आमच्या मागणें आयकना त्या खातीर कलत्या काळजान प्रामाणीक काळजान आमी मागोवंक जाय देव आमची काळजां पळयता हाच्या पयल्या वाचपांत जाडवाळ्याच्या पुस्तकांत प्रामाणीक मनशाक पास मांडूंक पळयतात आनी ताका आमी लगड काडया ताका मरणाचे फर्माट दिवया ताका वळवळया अशें सकड सांगतात पूण तो व्यक्ती सस्मिकायेन जियेतलो आनी देव ताका पावतलो तर मोगशे भाव भयणीनो आज संदेश आमकां स्पश्ट देवान दिला देवाक आमी विधेय जावया कल्तिमान घालया आमच्या अहंकार स्वार्थ मोसराच्या स्वार्थाच्या जिवनांत भायर येवया आनी आमच्या कसलेय मागणी आसात ती कसलेच आबलेसान भरची न्हय आमच्या कुडीच्या कुशालयाच्या संवसाराच्या शिल्पा प्रमाणे आमी जिवचे न्हय पवित्रत्मेच्या शिल्पा प्रमाणे जेजूच्या शिल्पा प्रमाणे सुवार्थेच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत बांदून हाडून एक दीस त्या सासण्याच्या जिविता पावोवंक आमकां देव कृपा दिवनी म्हूण आमी मागया एक कडेभर दोळे धांपून आमी मागया आमचे अस्कत काय देव भोगसूनी पाडी राद्यान आमी मागला जाल्यार आमकां भोगसूनी आमी तर्क केल्या जाल्यार आमकां भोगसूनी आमचे मदें पयलो कोण व्हडू कोण म्हणून आनी हर एक पोटी मुखलो जागो सोदूंक हांव प्रयत्न करता आनी म्हाका जाय जाल्लो गौरव ते दिनात आसली सकट शिल्प आमचे थंय पयस वचून कलतेपणाचो स्पिरीट आमचे थंय येवं दी आमच्या जिवितांत थोडे फावटी घराय आमी पिडेंत आसतना अंतरुणार आसतना आमकां तिरस्कार केल्लो आमकां तसली दुखां आसूंक पुरो ह्या संवसारी नदरेन तिरस्कार जाली जेजूच्या नदरेन स्विकार जातात आज आमी आमकांच ह्या लितुर्जीन भेटोवन दिता आसतना आमचे पिडा आशिल्ल्या देव गूण करूं दी पवित्र तुज्या सत्तेन आमकां भरूं दी आमकां ताच्या मोगान अभिषेक करूं दी सर्वेस्वर बाबा गणित कापळदारात घर गांव व्हडपणी वाकाणे दिता
ह्या तुझ्या परिचय तुझ्या हातात हांव समर्पण मागता. तुझ्या नावी हांवें शिकयला, तुजी सता हांवें कळीत केल्यान. ह्या भुरग्याच्या जिवितांत अशी बाबका तूं बक्षी उणेपण सकट पयस कर. स्वार्थ अहंकार या मोसर द्वेष कितेंय आसा कोणेय दुखयला ते बुकसून करपा दी. तुझ्या पवित्र आत्म्यान तूं तांकां भर, तुज्या नेड्यांनी फळांनी तांकां बळवंत कर. कुडीची मनजीची पिडा शिडा सकट जेजू तुज्या नांवान ती गूण जावं दी. आमी आमकांच कलतेपणान तुज्या समर्पित आसतना तूं आमकां आपुरताय गूण करताय. 38 वर्सां तव्या लागीं आसलेल्याक आपुडले मेल्लेलो आसा राज्य दिलोय, नाल्को तिच्या गूण केलें, कुरड्या दोळे तोंड्या पाय मन्या कुलो बेऱ्याक आयकोच बरी तुवें केलें. तर तुजे सत्य म्हणून महिमेव नांव तो मागता. ह्या भुरग्याक आपूण गूण कर. कुडीची तुजी भलायकी फाटी दी. सरंतर मनपस बंदरे पिडे शिडले वायटाचे विघ्नांतले राखून गांवांत परगांवांत जी आसात, कामानात इमिग्रेशन विसा प्रॉब्लेमात आसात, परगांवाक वसोंको हे तोड तांकां जावंक ना. थंय तांकां आयिल्लीं फ्लायटान आसतना फाटी रावल्यांत. तांची कामां तांकां गेल्लीं कामां फाटी मेळोवन दिता. तांची ग्राणे तूं आयक, दुखां तूं पुसो. हरिये कुटुंबा पवित्र आत्म्यान तूं बरो. कुटुंबाचे दुख, कुटुंबाची पिडा आशिल्ल्या सकट गूण कर. टच देम लॉर्ड, अनॉइंट देम लॉर्ड, हील देम लॉर्ड. कोरोना मारेकार करतावन ह्या संवसाराक लोकांक तूं राख आनी तांकां भलायकी तूं सांबाळे. मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन. आमच्या भावार्थाचे उसरणे आमी करुया. एकाच देवाक सतमानता, सर पदवेदार बाप तो, सर्गा आनी पृथ्वेचो, दिसते आनी ना दिसते सर्व वस्तू सर असणार. आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमानता, देवाचो एकलो स्पूत तो, सर काळा आदी बापातावन जल्मला. देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपसलो खरो देव. तो देवातावन जल्मला, ताका रोसूंक ना. बापाच्या सैमासो ताच्या वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गार तावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मरीच्या उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलाता काल ताका परसार मारलो. ताणें कसमरण सोंसलें आनी ताका निकेर दिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवात जालो. सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्यार बसला. जिवेंचे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता, ईश्वर आनी जीवदातार तो, बापा आनी पुता तावन निपसला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय सामसो नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवादे वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कथोलिक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापिल्ल्या सभेक सतमानता. हातकांच्या भक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हांगा जमल्या. बापा समोर आतां जेजूच्या नांवान आमची तेसावां समर्पण मागया. मागया आमी आमच्या बापा साहेबा खातीर आनी पवित्र सभेच्या वडिलां खातीर धैर्यान, बळान, स्वार्थ परगट करून सगळीची जाणवाय तांकां लाभोवन दी, भलायकी तांकां लाभोवन दी. सर कश्टांत तावन देव तांकां राखून दी. आनी सगळी पवित्र सभा पवित्र तुज्या बळान सोलो दवरून जाय जाली कृपा आमच्या मुखेल्यांक फावो करून दी म्हूण मागया. बापा आमचें मागणें आयक. मागया आमी कुटुंबा खातीर, पती पत्नीण, भुरगीं बाळां, युवक युवती, कुटुंबाची मोलां सगळ्यांनी उखल धरून कुटुंबा घेवन कुटुंबा सारकी जावन दित. कुटुंबाचे समस्या निवारण जावन कुटुंबा भावार्थान घट जावन दित. खंय भावार्थ ना त्या कुटुंबांनी भावार्थ मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. आनी कुटुंबा सर पिडे शिडयता राखून उर म्हूण आमी मागया. बापा आमचें मागणें आयक. मागीर आमी राजकारभारा खातीर, फुडाऱ्या खातीर, अर्जा राज चलोवन व्हरचे मुखेली मातांतलेपणाक हांव भायर येवन दित. संवसाराचे भयोत्पादन पयसो सोदी, रायराण्यो, सर्वाधिकारी आनी मुखेली हर एका पार्टीच्या मुखेली मोगान सेवा करूंक जाय जाल्यार कृपा जाणवाय तांकां लाभोवन दी. भ्रश्टाचार अनाचार थावन सगळो संवसार मतांतलेपणाक हांव देव राखून व्हरून दी म्हणून आनी देवाची राजवडकी येवन दी म्हणून आमी मागुया. बापा आमचें मागणें आयक. कोरोना द्वारे सगळो संवसार आल्लोल कल्लोल जाला. आनीक क्वारंटायन जावन व्हेंटिलेटरार कुटुंबा समेत आज हळूहळूसो लोक आसा. ताचे द्वारे सायड इफेक्ट जावन हळूहळूसो लोक आसा. मरणांतीक पिडा, नमने नमनेच्यो पिडा ह्या संवसारांत आसात.
देवा या संसारात तो राख आमकां तो राखोनोरो शिबिडे शिडे कसा ताका गुण कर बापा आमचे मागणे आयक मागता आमी शेतकऱ्यां खातीर कामेले वर्गां खातीर निराश्रित निर्गतिक अनाथ विधव्य विधुरा एका वेळाच्या काढनातलो लोको दुबळो धाकटो लोको कोणी कॅर करिनातलो लोको फिनान्स पैशाची अडचण असो लोको तांचे तुजी दया देव दिवं दी तांची सेवा करची हर एक एनजीओचेर आशीर्वाद घाल पवित्र सभेन करची सेवा याजाक रिलिजियस तांची सेवा तूं आशीर्वादीत कर हर एक डीएसीसींत तुजी कृपा वळोवन दी आनी त्याद्वारे चड तुजी महिमा लोक पळोवन दी आनी तांकां जाय जाल्यार गोड कटाई जाणवाय फावो कर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया सर्गींच्या बापा तूं आमचो मोग करताय तुवें तुज्या पुता जेजूक आमच्या खातीर दिलाय आयच्या दिसा तुजे समोर दवरलेली ही प्रार्थना तूं आयक आनी आमकां तूं आशीर्वादीत कर तुज्या अमोलीक रक्तान तूं आमकां तूं नितळ कर आनी आमकां संरक्षण दी हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिवीत असो उंडो जातलो ससनाच्या ससनाक देवाक जय ससनाच्या ससनाक देवाक जय. देवाचो पूत आमच्या मनशा सैमाचो भागीदार जावंक पावलो तशेंच ह्या उदकाच्या आनी दाखवायनाच्या पुण्या वरवीं आमी ताच्या देव सैमान वांटो घेवंक फावो. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखोवचो वायन आमी तुका भेटयता दाखवलें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मी पिवाण जातलो ससनाच्या ससनाक देवाक जय ससनाच्या ससनाक देवाक जय. सर्वेस्पर देवा लाल्मीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तुका मानता तसलें जावं म्हज्या पोटापणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी एके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या परजेची देणी प्रसन्न जावं मानून घे ती बदलून जेजूच्या कुडीर तसो संस्कार आमकां आतां तूं पडून दितलोय म्हूण आमी बाबतान सन्मानता जर ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पळय बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समे वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कैलो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे आपल्या कश्ट मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा समेस्तान जिवीत सासनाचे आपल्या महिमे वंसर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला
बाबा ओल सर्गी तुका जय ओल सर्गी तुका जय ओल सर्गी तुका जय 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 ओल सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओल सर्गी तुका जय 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 ओल सर्गी तुका जय बापा खरोच तू पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा कित्याक तुजे ताव जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सगळ्यां वरवीं पवित्रतेचे सत्तेन जीव आनी पवित्रपणूक जाता उदेंती ताव नसतना ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्या हे काश परजातो जमयत आसाय देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटवणशाक आमी हाडल्यान ती देणी तेच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताची साज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समारंभताव तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसान दिलो आनी म्हणें हो तुमी सुमीस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हणें तुमी सुमीस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्ती कराराचें रगत आतकांच्या मोक्षाने मेळच्याक तुमच्या बसत आनी सुमेस मनशा बसत वारावतलें हें म्हज्या उडासा करात Bawarto sukut pergotuya Somya Jesu Tuje maran Ami samaranta Tuje punar Jivan kon Ami perkerta Tuja inya Somya Jesu Ami atrikta बापा आमचे सोडणे बसव तुझ्या पुतान असलेल्या कष्टा मरण असो तुझ्या नंबरी पुनर्जीवनपण असो निसर्गार सोडणे असो आम्ही भक्तीपणे उडास करताव आणि तो परत येतो म्हणून त्याची वाट पडवून असाव देखून आम्ही उपकारी काळजान हे जीवित आणि पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिताव जी बुलीन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागार जोडल्या तीच बली आता तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तुजी दयाळ दिश्ट घाल आणि तुझ्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पस्ताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भोर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलें सासणीक दान तो आमकां करो आनी अशें देवाच्या भोव भगिवंत अवतार मरियेच्या तुझ्या भगिवंत धर्मदूताच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुवेश भक्त संगाता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो म्हणजे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता बाबा हे बुदये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या साकरा आमच्या भगवन बापाच्या तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाच्या आनी फ्रांसीस आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेश गवळे आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या पोरजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर तुजे उचेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे खणवळ्या बापा संवसाराक शिपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ते एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुज्या इश्टागातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे ते आमी तुजी महिमा भोगोवन ससनाक नदोशी जातले म्हूण आमकां भरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताजे उद्देशी सगळे बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता
त्या जेसूतय पवित्रत्वेच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वनने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मौनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेऊन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव. तुझे राज आमकां येव. तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संसारान जाव. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका. वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परस्पर वायटांतली आमकां निवार. दैकुलीचे जिवीत संस्कार आमकां दी. सर्वीचे भागांनी आमच्या सुंदर जेजू ख्रिस्त जेणे मोरशन त्रेतलांक आमकां तुजे उदार कापडीन सरपातले सुटे आनी सरांगांतले वाटाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुम्ही जेजू ख्रिस्त तुझे धर्मदामुळे तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां दिता. आमच्या भक्तांचे ते कोण तुझे पयसुच्या भावार्थले दीस काल आनी तुजे कुशल प्रमाणे तुझे शांती दिने कोणान सांबाळ. तुझी एटाय राजवट सुदैताय ससनाच्या ससना आमेन. तुमची शांती सदां काल तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. एकामेका शांती दियात. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताचे कुडी आनी रक्ताच्या मिसळणे वरवीं आमकां ते सेवतेल्यान ससनाचें जिवीत मेळो. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटेली आमची काकोळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटेली आमची काकोळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटेली आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. सुमी जेजू ख्रिस्ताच्या कुडांनी रगत हांव सेवूंक येता की म्हज्या झडटी आनी केस ताडिना जावं पूण जे कपळ ती म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडी भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटा ती शिडीच्या जिवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण जे उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळून. आमच्या काळजान जेजू आयला मी कृपी ताका आमी सेवला. हे घडीभर आमचे हात जोडून दोळे रंपून काळजांत आयल्या जेजू आमी तुका हरकां दिता. अस्कत जाल्ल्या आमच्या काळजांत आज हांतुरणार आसल्यारी पिडेत आसल्यारी हे उकरिस्ताद्वारे तुवें म्हाका आपडलाय. उलयतेच्या कारणा निमती म्हाका इगर्जे वचोंक जावंक ना जाल्यार जेजू शताधिपतीन सांगलें कसे पुतर सांग म्हजो सेवक बरो जातलो. तुझे उतर हांवें आयकलां तूं म्हजे लागीं उलयलाय आनी आत्मीय कृपी म्हजे भितर आयलाय. त्या खातीर हांव तुका अर्घां दितां. अर्घां तुका सुमियान जेजू. व्हळा तुका सुमियान जेजू.
महिमा तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू, वंदन तुका सुमिया जेजू, जय जय तुका सुमिया जेजू, मान तुका सुमिया जेजू, वखाणतां तुका सुमिया जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रार्थुया. स्वर्गीय बाबा, तुझ्या संस्कारांनी तू आमकां नवो जीव आनी बोळ दिताय. आमच्या असत्कायेक लागून परतून परतून आमी पडता तेन्ना ह्याच बळान तू आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फळ आमच्या जिणेचे सारीत आनी बोगीसो आनी दाखयसो कर. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसू, तुमचे सवे आसू. विशेष आशीर्वाद आमी जोड घेवया. सर्वेस्वर तुमकां आशीर्वाद देव आनी सांबाळू. आमीन. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुळटीन वागो. आमीन. दुलो बळी तो तुमचेर आपली नदर घालू आनी आपली शांती तुमकां दिव. आमीन. आनी सैर पदवीदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमीन. वचून या, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सोम्या दिन वासुया तो बरो, सोम्या दिन वासुया तो बरो, सोम्या दिन वासुया तो बरो. मोगा पारे मी तसो करो. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार बरे आशीर्वाद दिव आमकां. वाक्यान कृष्णाचे प्रवेन दिवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.